यश प्रकाशनान मडगाव रवींद्र भवनाच्या जोड पावलान बाब हनुमान मावजाच्या सद्या लहरी ह्या मराठी कविताच्या पुस्तकाचो विमोचन सुवाळो घडोवन हाडिल्लो। सुवाळ्याक डीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय, संपादक राजू नाईक, प्राध्यापक बापट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बाब हनुमान मावजो मराठीन कविता बरयता, हें दाखोवन दिता की गोंय म्हणटा तें आनी आमचे गोंयकार एक वायड कॅनवासाचेर विचार करतात आनीक आमची भाशा फुडें व्हरपा खातीर ताजे फॅमिलीन खूब काम केल्लें आहा। मराठीन आमी कमी ना हें दाखोवन दिता। आनीक कोणीय जर हे इतले लेट आपले इदादीन कवितेचो एक पुस्तक भायर काडटा, तातूंतय एक डॅरिंग आहा। कित्याक हें एक रिटायरमेंट न्ही, तें कविता बरोवप म्हळ्यार आपलें विजन आनी देशान आनी आपल्या समाजान कितें आसचें, राजून तें सारकें तिकट हातून तुमकां सगळ्यांकूच कवी करपा खातीर अशें एक प्रपोज केलें। पूण तें तशें न्ही, मोटिवेट करपा खातीर प्रोवोक करप हें गरजेचें। माणसाला फक्त त्याच्या शारीरिक गरजा असतात असंच नाही, तर त्याच्या मानसिक गरजा सगळ्यात महत्त्वाच्या असतात आणि त्या पूर्ण करण्याचं काम फक्त आणि फक्त साहित्यच करू शकतं। अशे तरेची कितलीशी दुःख वेदना ही कवितेंतल्यान आयल्या तेन्ना ती प्रगट जाल्या। म्हणजे जागतीक पातळीचेर आमी पळयलां बऱ्यांतले बरें काव्य हें जालां तें वेदनेंतल्यान दुख्खान आयलां। जागतीक पातळीचेरच कित्याक मराठीन भितर दलीत साहित्य जे पळय आयलें तें एक मोठो फोर्स घेवन ताणें बाकीचें जें पळय साहित्य ताजे पयलीं घडिल्लें, प्रेम कविता किंवा अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो आपल्या जिवनाचो दर्शन घेवपी कविता तातूंत भायर मारल्यो, लासून उडोवपाचीं पुस्तकां अशे तरेन हें सगळें साहित्य तकलादू फट आनी निर्जीव अशे तरेचे लोकांक मानचें पडलें। कारण दलीत कविता ही अशी ती वेदना घेवन आयिल्ली। कबीर आमी पळयला, कबीर जेन्ना आयलो तेन्ना ताणें लोकांचें दुख्ख मांडलें। आपलो मायेचो मनीस म्हऱ्या आसचो ही एकच हो विचार म्हजे तकलेन आयलो आनी त्या प्रमाणे हांव अमेरिकेक गेलो। अमेरिकेक वतकीर चली बाळान जावन चालू जालो। नातवाक खेळयता मायेक ताजे उपुरबाय करता ताजी डायपर बदलता म्हज्यो संवेदनशील मनाच्यो भावना जागे जावल्यो। मनाक काव्यांतून फुटपा लागले। सादारण 50 वर्सांनी म्हजी काव्य चेतना जागी जाली। हांव मदले काळात म्हणजे कॉलेजीक आसतना किंवा मॅट्रिकेक आसतना कविता बरयतालो, ताजे नंतर धन्या पडलो आनी जवळ जवळ 50 वर्सां कविता बरोवप बंद जाली।